कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरी सांगता हरीश नाईक. फुलांचो वर्षाव आणि सन्मान कन SP नारायण हेमका निरोप. कारवार. फुलांचो वर्षाव कन पोलीस कर्मचारी आणि सार्वजनिकान SP M नारायण हेमका सन्मान कन निरोप दिलो. उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे SP M नारायण हेमगेली बेंगळूरच्या इलेक्ट्रॉनिक सिटी DCP म्हण बदली झाली. फाटली 1 वर्ष SP M नारायण हेमी उत्तर कन्नड जिल्ह्यात सेवा दिते आशिल्ले. SP M नारायण हेमी आपल्या कार्यकाळात लोकांकडे अनुकूल अधिकारी म्हण नावलौकिक मिळविले. SP M नारायण हेमका निरोप दिवसाठी जिल्ह्यातल्या वेगवेगळ्या तालुक्यातल्यान सार्वजनिकान हजेरी लायली. आता उत्तर कन्नड जिल्ह्यातले नवीन SP म्हण दीपन हेमगेली नियुक्ती केला. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ದೀಪನ್ ಅಂತ. ನನ್ನ ಮೂಲತಃ ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವತ್ತು ಈ ದಿನದಂದು ನಾನು SP ಕಾರವಾರ ಹುದ್ದೆಗೆ ನಾನು ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ದಿನ ಬಂದು ನಮಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂ ಸೇರಿ, ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂ ಸೇರಿ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಟೀಮ್ ಸಹಿತ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. शिरूर हांचो डोंगर कोसळणं 1 वर्ष जालें तरी डोंगर कोसळलेल्या जाग्यार अजूनही माती काडची बाकी. कारवार. शिरूर हांचो डोंगर कोसळण 1 वर्ष जालें. ही दुर्घटना गेल्या वर्साक 16 जुलै 2024 घडिली. गेल्या वर्षात राज्यातली ही सगळ्यात व्हडली दुर्घटना जावन आशिल्ली. या दुर्घटनेत 11 जणांले मरण जाल्ले आणि बचाव कार्य 2 महिने चालू आशिल्ले. अजूनही 2 मृतदेह मेळूना. डोंगर कोसळलेल्या जाग्यार अजूनही माती काडची बाकी आसा. माती काडच्याक IRB मुखार येतेना. भावपूर्ण श्रद्धांजली. कारवार माजाळी वांगड निवासी अशोक मास्तर अनंतात विलीन. कारवार माजाळीच्या युनियन हायस्कुलाचे गणित आणि इंग्लिशाचे माजी शिक्षक अशोकराव रामराव नाईक हे अशोक मास्तर या नावानच जास्त परिचित आशिल्ले. किरकोळ शिकपणाचे बेंगळूर आस्पत्रेत उपचार घेताना मंगळार 15 जुलै 2025 दिसा सकाळी 7:30 वाजताना तेमी अखेरचो श्वास घेऊन या जगाचो निरोप घेतलो. ही दुखद बातमी गावात कळताच तेमगेल्या हितचिंतकान अभिमान्यान तेमगेल पार्थिव शरीर गावात हाडतले म्हूण अखेरचे दर्शन घेवूंक
तेमगेले घरा कडेन गर्दी करतेर आसात जाल्यार तेमगेले अंतिम संस्कार स्वग्राम माजाळी वांगडा हिंगा शुक्रवार 18 जुलय 2025 सकाळी 11 जातलो अशें मृताल्या कुटुंबान कळयला। मृत अशोक मास्तर हे विद्यार्थ्याक एक आदर्श गणित आणि इंग्लिश शिक्षकच न्ही तर समाज सेवेत स्वता झोकून घेतिल्ले व्यक्ती। गरीब लोकांक सरकारी योजनेचो तेमगेल्या योग्यते प्रमाणे पेन्शन योजना, जाती आणि उत्पन्न दाखलो, रेशन कार्ड, पासपोर्ट, आरोग्याची समस्या असल्या अनेक सरकारी योजनेचो लाभ मिळवून दिवचो या सारखी कामां तेमी करताले। दिवंगत मंत्री प्रभाकर राणे हेमी चलोवची बापूजी ग्रामीण विकास समितीच्या अभिवृद्धीक 1 दशकापेक्षा जास्त काळ त्या संस्थेचे ते कार्यदर्शी म्हणून प्रामाणिकपणान सेवा केली। आश्रय कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचे फाउंडर आणि व्हाईस चेअरमॅन म्हण ते आशिल्ले। वाढते वय आणि प्रकृतीत आरोग्याक साथ दिना जावन 2015 सालांत तेमी अखेर त्या पदाचो राजीनामो दिल्लो। मृत अशोक नाईक हेमगेले पार्थिव शरीर कारवारच्या माजाळी स्वगृहात शुक्रवार 18 जून 2025 या दिसाक हाडन सकाळी 11 तेमगेल्या हितचिंतकान मित्रमंडळीन अंतिम दर्शनाची त्या दिसा संधी घेवची अशें कुटुंबियान कळयला। मृत अशोक हेमगेली घरकान अंजली अशोक नायक ही हेज पयलींच मृत जाल्ली आसून आता मृतालो विवाहित चलो साईश आणि विवाहित चली गीतांजली, सुलक्षा आणि साई कृपा हेमी अशोक नाईक हेमकां श्रद्धांजली अर्पण केला। भारतीय जनता पार्टी अंकोला मंडळ युवा मोर्चाची कार्यकारिणी बैठक कारवार। भारतीय जनता पार्टी अंकोला मंडळ युवा मोर्चाची कार्यकारिणी बैठक कोमरपंत विद्यावर्धक संघाच्या सभागृहात पार पडली। राज्य उपाध्यक्ष श्रीमती रुपाली नाईक हेमी युवा मोर्चाच्या संघटनात्मक कार्याबद्दल मार्गदर्शन केले तर युवा मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष प्रेमकुमार नाईक हेमी भविष्यातली उपक्रमाची माहिती दिली। या वेळार जिल्हा माध्यम समन्वयक जगदीश नायक मोक्ता, जिल्हा विशेष निमंत्रित मंडळाचे तात्काळ माजी अध्यक्ष संजय नाईक भाविकेरी, ओबीसी मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र नाईक हेमी उलयले। बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारतीय जनता पक्ष के जय वाले, भारतीय जनता पक्ष के जय वाले, भारत माता की जय, भारत माता की जय, युवा मोर्चा के जय वाले, बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बीजेपी ಗೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅದೇ ಅದು ಬೇಕಾದಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಭಾಳ ಇದಾಗ್ತದೆ। अस्वलान हल्लो करून मारुती मळेकर हेमी गंभीर जखमी कारवार। नाणेगाळी हांच्या शेतांतल्यान आपल्या रामनगर हांच्या घरात येत असताना मारुती मळेकर या शेतकऱ्याचेर अस्वलान हल्लो करून गंभीर जखमी केल्ली घटना घडली। तेमकां रामनगर हांच्या आरोग्य केंद्रात प्राथमीक उपचार करून फुडल्या उपचारा खातीर बेळगांवांत हाडला। मंगळारा सांजेर 6 वरांच्या सुमाराक ही घटना घडली। मारुती मळेकर नाणेगाळीतल्या शेतांतलें काम सोंपून रामनगरांतल्या आपल्या घरा कडेन रस्त्यावयल्यान येत असताना अचानक अस्वलान तेमचेर हल्लो केलो। या हल्ल्यात अस्वलान मारुतीली तकली फोडील असून हातपाय गंभीर जखमी झाले आसात। तकलेक दुखापत जाल्ल्यान मारुती गंभीर जखमी जाला। ही खबर रामनगर वाठारात जोरान पसरताच रामनगरांतले जायते जण घटनास्थळार पावले आणि जखमी मारुती हेमकां रोखडेच रामनगर आरोग्य केंद्रात दाखल केले। हिंगा प्राथमिक उपचार जाल्ले उपरांत तेमकां फुडल्या उपचारा खातीर बेळगांवच्या केएलई आस्पत्रेत दाखल केला। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।